आयज आमकां क्रिस्तांवांक एक व्हडलो खुशालकायेचो दीस, कित्याक आयज फेस्त, दोबाजीक फेस्त भागयोंत पेद्रू आनी पाऊल हांचें, आनी हे दोगूय जावन आसात व्हडले खांबे इगोर्जेचे, पवित्र सभेचे. तांचे वरवीं जेजूची परगटणी मोठ्या प्रमाणान जाली. उदीक करून रोमा शारांत आनी दुसऱ्याय जाग्यांचेर ह्या दोगांय मनशांनी जेजूक काळजीदारपणान हें नासतना पूण त्याच बरोबर जेजूचेर व्हडलो भाबाट धरून तांणी जेजूक परगट केलो. आयज ह्या दोगूय मनशांचे आमी उगडास करता, तांचे भावार्थाचे जिविताचो आमी उगडास करता आनी देवाक आर्गां दिता. कित्याक ह्या दोगां मनशां वरवीं जायत्या मनशांक जेजूची वळख मेळ्ळी आनी जेजू अशें लागीं आयले. आयजूय हे मनीस भावार्थाची स्फूर्ती दितात आमकां सगल्यांक. आनी आयज ह्या खुशालकायेच्या दिसा ह्या जाग्यार, ह्या बायनाच्या गांवांत हांगासर हे वेळेर ही परंपरा आसा दर्याचेर आशिर्वाद घालपाची, ती तुमी सांबाळटात. ह्या उदीक करून भागयोन पेद्रू जो नुस्तें मारपी आसलो ताचो उगडास करून जी परंपरा, जी संवय तुमी हांगासर आशिर्वाद घालपाची चालू दवरल्या, ती एकदम बरी संवय. आनी देवाचो आशिर्वाद आमी न्हयच दर्याचेर मागला, पूण तुमचेरूय सगल्यांचेर, क्रिस्तांवांचेर, हिंदुवांचेर, मुसलमानांचेर जे तुमी हांगासर एकवटान काम करतात, हो तुमचो वावर धंदो उदीक बरो जावं आनी तुमी सगळीं एकवटान रावूं. तुमी आनी तुमची घरचीं देवाच्या आशिर्वादान उदीक आनी उदीक देवाच्या आशिर्वादान वाडत वचूं, देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण हेंच आमचें मागणें. सगल्यांक तुमकां खुशाल बरी दीस आमी आवडयता. हॅपी फीस्ट.